बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. इजाया प्रवेदसो ग्रंथ अवस्वर 3:21 ओळ. देवाचे उतर अशें म्हणटा, जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली. वर्तें भाग आमचें जावन आसा. देवाची स्तुती निरंतरी गावन ताका वाखाणचें. ह्या आराधनाक आमी तयार जाता आसतना त्रिएक देवाक अर्गां दिवन ताची स्तुती आमी गावया, ताका आमी वाखाणया. गावन गीत कन्नಡ ಭಾಷೆಂದು ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ದೂರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯ ಎದುರಿಸಲು
ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. बापा पुतानी पवित्रत्म्या त्रिएका देवा तुका अर्घा स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. Hallelujah, 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 Hallelujah. जुआव केल्लें उगडापण अवस्वर 3 20व्या वळींत जेजू म्हणटा, पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. जायते वो जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचे हक्क हांव दितलो. हांवें जायते वो जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा. सम्या जेजू आमच्या काळजाच्या दारार सदांच तूं बडोवन आसाय. आमी केदळ आमच्या काळजाचे दार उक्ते करता म्हूण तूं राखून आसाय. कित्याक तुजे संगी तुज्या जैतांत भागीदार करूंक तूं आमकां आशेताय. आसोम्या या आराधनाच्या वेळार आमच्या काळजाचे दार तुका आमी उगडूंक आशेताव. तुजो खरेपणी पाटलाव करच्या खातीर तुजी कृपा आमी मागताव. ह्या संवसारांत सबार संगती सोम्या आमकां तुजे तावन पयस व्हरतात. त्या सहशक्तीचे जैत व्हरोन आमचो कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक तुजी कृपा आमी आज विशेष रितीन मागताव.
सोम्याक आमी उलो मारून ह्या वेळार गव्यांक येतय. जेजू जेजू जेजू, म्हज्या काळजान तूं येवन राव. उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू म्हज्या कश्टांनी तूं पाव. चलय म्हजेर तुजें दरबार. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B55, पान संको 65, पेज 65, हिम नंबर B55. जेजू जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव. उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव. चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव. उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव. चलय म्हजें तुजें दरबार. समय आमच्या जिणे पयना तूं सदांच आसाय. हर एक आमच्या कश्टा दुखान पिडेन भलायकेन हर एका संदर्भार तूं आमचो आदार आनी आसरो जावन आसाय. सोम्या आमचो हात धरून तूं आमकां चलयताय. त्या मोगान आमकां सदांच तूं आरावन धरताय. शिसा संगाता दर्यांत आसतना चिंतून नातले वादळ उठोल्ले. शिसा संगाता दर्यांत आसतना चिंतून नातले वादळ उठोल्ले. उण्या भावार्थ्याक तुवें वासयले. जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. उण्या भावार्थ्याक तुवें वासयले. जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव. उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव. चलय म्हजें तुजें दरबार. पवित्राच्या ताळण्याक तेंते सवाक आमी वळख जाता आसतना सोम्या तुजें बळ तूं आमकां दिताय. तुज्या सक्तेन हर एका वायटाचें जैत व्हरोंक तूं आमकां बळवंत करताय. केदींच तूं आमकां सडिनाय, केदींच तूं आमकां सोडिनाय. सोम्या तुजेर आमचो भरवोस आमी दवरता. जैत देवसरान तुका स्नारतना जेजू तुवें जिखून दाखयले. जैत देवसरान तुका स्नारतना जेजू तुवें जिखून दाखयले. म्हजेर पातकाची मोडां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. म्हजेर पातकाची मोडां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव. उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव. चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव. उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव. चलय म्हजें तुजें दरबार. चलय म्हजें तुजें दरबार. चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजूक आमच्या काळजाचें दार उक्तें करून आमचे ताचे दरबार चलय म्हणून आमी आज ताका विनंती करता आसतना जेजू आमकां ताचें उतर दिता. मत्तेवाच्या वांजेला तावनू अवस्वर
10:30 आणि 8व्या वळींत. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 38. जेजू म्हणटा, आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही म्हणटा जेजू. म्हज्या भावन भयणीनो, आमचो कुरीस घेवन जेजूच्या मेटांनी चलचें, ताचो पाटलाव करचो म्हणल्यार असो अर्थ कितें जावन आसा हें आमी समजा जाय. सबारपोटी आमी चिंतचे आसा, कुरीस म्हळ्यार आमच्या जिविताचे ते येवचे कश्ट, आमच्या जिवितांत आमकां येवचे तत्वार अडचणी, हे सकट आमी कुरीस म्हणून समजता. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां आनीकी चड गुंडायेचो अर्थ दिता. कुरीस म्हणलो तो शब्द विविध कडेन तो उपयोग केल्ल्या कडेन गुंडायेच्या अर्थान आमकां त्या विशयान सांगलेलें आसा. पयलो अर्थ आमकां थंयसर मेळटा तो जावन आसा कुरीस त्यागाचो, सॅक्रिफिसाचो एक व्हरतो संकेत जावन आसा. जेजून आपणाक कुर्सार बेठयलो, संपूर्ण तरान आपणाक समर्पण दिलो, व्हरतो त्याग, सॅक्रिफीस ताणें केलो, तो गुर्तू कुर्साचो. दुसरें म्हज्या भाव भयणीनो, कुरीस म्हळ्यार देवाच्या कुशेक खालती मान घालचो गुर्त जावन आसा. देवाच्या कुशेक खालती मान घाल विधेय जावचो गुर्त जावन आसा. क्रॉस इज अ सायन ऑफ ओबिडियन्स टू गॉड्स विल. आमच्या जिवितांत आमकां आमची खुशी करची तसली एक आशा आसा, आमकां त्या दिशेन व्हरता. ह्या संदर्भार देव म्हज्या जिवितांत कितें आशेता, ताची खुशी कितें जावन आसा म्हूण समजून त्याच्या कुशेक विधेय जावचें. जेजून मोगाच्या भाव भयणीनो तेंच केलें कुर्सार. बापाच्या कुशेक तो खाल जालो, विधेय जालो. तिसरो अर्थ मोगाच्या भाव भयणीनो कुर्साचो जावन आसा लव दॅट गिव्स इट सेल्फ कंप्लीटली. तो मोगाचो विशेश गुर्त जावन आसा जो मोग आपणाक संपूर्ण तरान भेटोवन दिता. कितेंच बाकी दवरिनासतना आपणाक संपूर्ण तरान दिता, तो व्हरतो मोग जावन आसा गुर्त कुर्साचो. आनी ह्या अर्थार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजो जाल्यार जेजू आमकां सांगता आपलो आमचो कुरीस घेवन ताच्या मेटांनी आमी चलो. कित्याक जेजू त्याच मेटांनी चल्लो, जेजून कुरीस घेतलो म्हळ्यार अर्थ मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें विशेश त्याग, सॅक्रिफीस आमचे खातीर केलो. आपल्या इश्टा पासत जीव दिल्ले प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण जेजून सांगिल्लें मात्र न्ही, तेंच ताणें कुर्सार केल्लें जावन आसा. बापाच्या कुशेक ताणें खालती मान घालो त्या कुर्सार. बापा तुज्या हातांत हांव म्हजो आत्मो ओपसिता म्हणून ताणें आपणाकच भेटोवन दिलो. मात्र न्ही, तो व्हरतो तसो मोग आमकां ताणें दाखयलो. आपल्या रगत निमाणो तेंबो पर्यांत ताणें व्हरोवन दाखयलो जावन आसा. आनी सोम्याचो पाटलाव आमचो कुरीस घेवन आमी करचो म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो असो अर्थ आमच्या जिवितांत आमकां त्याग, सॅक्रिफीस करूंक सबार अवकाश दितात. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजांत त्यागाच्या, सॅक्रिफीसाच्या जिविताक आमी केदां तयार आसा. तवळ आमी सोम्याचो पाटलाव करता आमचो कुरीस घेवन. देवाची खुशी आमच्या दिसपरच्या जिवितांत सोदून आमी केदां सोम्याच्या मेटांनी चलोवंक आशेता. तवळ आमी खरोच आमचो कुरीस घेवन सोम्याचो पाटलाव करता. मात्र न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान आमकां दाखयलो तो मोग त्या कुर्सार, तसो मोग एकामेकाक दिवंक आमी केदां फुडें सरता. तवळ आमी आमचो कुरीस घेवन सोम्याचो पाटलाव करता. पोरण्यासुल्ल्यांत आमी पळोवंक जाल्यार अब्राम बापाची ती जिणी पवार्थ्यांचो बापूय म्हूण ताका आपयतात. विशेश तरान देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक
त्याग सॅक्रिफायस करूंक आनी आपलें जिवीत त्या मोगान भेटोवंक तो तयार जाता. मोरी माई मोगाच्या भाव भयणीनो तेच करता. आपले हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणजे तें जावं म्हणून मोरी माई आपणाक देवा भेटोवन दिता. आनी तेच दर्शन मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मुखार आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कोणाक एक कश्ट, कोणाक एक बोगसूंक आमकां कस जाता जाल्यार कोणें दुखयल्लें आसा त्या व्यक्तीक आमी बोगसूंक धाडा फुडें सरता. तो सोम्याचो कुरीस आमी घेता. कित्याक त्या कुर्सा मुखांतर सोम्यान आमकां त्याग सॅक्रिफायस करून बोगसाने दिल्लें जावन आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगतींनी आमी केदाळा विश्वासी रावता. तो सोम्याचो कुरीस घेवन आमी ताचो पाटलाव करता. ताळणी तेंते सवायल्या वेळार सोम्याचो आधार मागून त्या तळणाचे जैत व्हरूंक सोम्या संगी आमी फुडें सरता. तो आमी सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करता. तर मोगाचे भाव भयणीनो आज ते सोम्याचो आदार आमी मागया. ह्या आराधना वेळार सोम्या आमचे संगात आसा. आमकां बळवंत करच्या खातीर आमकां आपलो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक सबारपुटी कश्ट जातना तसो आमचे संगी रावून आमकां आदार दिता. त्या सोम्याक आमच्या जिविताचे सर कश्ट, आमची पिडाशिडा, आमच्या जिवितांत कितें आमकां अडखळ हाडटा खरेपणी सोम्याचो पाटलाव करूंक ते सकडी ह्या वेळी आमी समर्पण दिवया. सोम्याच्या त्या कृपेच्या जरींत आमी सदांच फुडें सरूंक ताचो आदार आमी मागया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकान तावनू गीत संको C13 पान संको 9 पेज नंबर 90 हिम नंबर C13. पयस जावन आयलो सोम्या हांव ताणेलो कृपे जरीन तुज्या हांव पावन जालो. पयस जावन आयलो सोम्या ताणेलो कृपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस जावन आयलो सोम्या ताणेलो कृपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. सेवाक तुजो हांव मागता तुझे बेसाव. सोम्या म्हाका पाव म्हजे संगी राव. पयस जावन आयलो सोम्या ताणेलो कृपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. संवसारांत यात्रीक जावन पयान करता हांव. संवसारांत यात्रीक जावन पयान करता हांव. मिसावान धांवता हिदा सोम्या दयेन दी बेसाव. पयस जावन आयलो सोम्या ताणेलो कृपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस जावन आयलो सोम्या ताणेलो कृपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. सोम्या तूं जावन आसा दाखवाल, हांव जावन आसा फोटो. तुझे ते एक जावन रावल्या करीत हांव फळ दिवंक शकना. सोम्या तुजो आदार म्हाका जाय, तुजी कृपा म्हाका जाय. तुजो म्हजो हात धर म्हाका चलय. सोम्या तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. तुझे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. म्हाका तूं सांडी नाका. सोम्या दयेन पाव म्हाका.
Pois tau nailo सोम्यातानेलो उर्पेसरीन तुझ्या पावन हौजालो पोईस तावनायलो सोम्यातानेलो उर्पेसरीन तुझ्या पावन हौजालो सेवक तुझो हाव मागता तुझे बेसाव सोम्या माका पाव मोजे संगीराव pois taunaylo somyatanelo kurpezarin tuja pavan hauzalo kurpezarin tuja pavan hauzalo kurpezarin tuja pavan hauzalo. आमची सरुते सभा आमच्या काळजाचे त्र कितें आसा ते सोम्या समोर आतां आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी बसोत आज प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिता. आज 84 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता एलियास तावरो बचपे तावनू अर्गां आमी दिता. 7 वर्सां जल्मा दीस राफाएल पिंटो 70 आनी 8 वर्सां जल्मा दीस संभ्रमता निगवडी तावनू ब्रिजिट डिसोजा पंगला तावनू जल्मा दिवस संभ्रमता डेन आनी डियोना आल्वा तशेंच बेळमान तावन विवान मेंडोन्सा हे आमच्या भाव भयणी गायचे दिसाचे सुभाशे आमी पठयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी आज मागता. हांगासर आमकां सभा जाणांनी अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या जिवितांत तशेंच कुटुंबांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज अर्गां दितात. सुनीता सिक्वेरा सर बरेपणा पासत बरे भलायके पासत अर्गां दिता. ह्युबर्ट लोबो अर्गां पठयता. सांत आंतोनी वेलांकनी मायेक बरे भलायके पासत आनी सर बरे पडल्या पासत. लोलिटा पिंटो अर्गां दिता. केवन डिसोजा कलांबोली हे आमच्या भाव भयणी सवे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभाजनांनी आमकां विविध सवा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. आमच्या मदें जी कोण कश्टां दुखांत आसात पिडेत आसात अडचणीत आसात जिणे निराश जावन आसात गंगार जावन आसात तांचो प्रत्येक जण आमी उडास काडून तांचे पासत मागया. आज हांगासर आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. बरे भलायके पासत आनी विशेश सवा पासत एंड्रिया सिक्वेरा कांकनाडी मागता आमी. सीमा फेर्नांडीस आनी प्रकाश पिंटो कटपाडी तांच्या सवा पासत. तशेंच प्रमोद ब्लड कॅन्सरांत डायग्नोसीस जाल्ले आसा ताचे पासत. सांगाताच मागता आमी रॉबर्ट बॉम्बे तशेंच लुसी मिरांदा बऱ्या भलायके पासत मागोवंक सांगला मुंबय तावन. ही आमची चवथ्या सभा सोम्या समोर दवरून सोम्याक आमी उलो मारया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडून तांचे पासत आज आमी मागया. प्रत्येक जण आज आमी उडास काडून मागता. देवादीन फ्रांसीस ऑजवर्ल्ड डिसोजा उज्जोडी. देवादीन रोजी डिसोजा सुरतकल. देवादीन वॅनेट जोसेफ केटेंचन कुवेट. देवादीन बर्जोई जोसेफ केटेंचन कुवेट. देवादीन मेल्विन फेर्नांडीस. देवादीन जीवन पेरेरा आनी अम्ब्रोस पेरेरा. देवादीन जाल्ल्या पुगतींतल्या सरात्म्या पासत मागता प्रिसिल्ला आनी पिटर. देवादीन वेरोनिका लुईस मँगलोर 22 वर्साचो उडास. देवादीन मेल्विन फेर्नांडीस पहिल्या वर्साचो उडास. देवादीन लॉरेन्स आरान्ना मागता आमी. देवादीन विक्टोरिया कॅस्टलिनो 20 वर्साचो उडास. देवादीन लॉरेन्स रेगो बचपे 8.5 वर्सां प्रायर अंतरलेलो. देवादीन पाऊल सावियो डेसा. देवादीन मेल्विन फेर्नांडीस. देवादीन मेरी डेसा 5व्या वर्साचो उडास.
देवादीन आलिस डिसोजा 30 वर्साचो उगडास. देवादीन जॉन नायडू संतेकाट्टे आणि देवादीन नोएल आणि जेट्रूड डे कोन्सिसाव बँगलोर हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्तांक सोम्याक भेटोवन दिव्या सस्नसो विशेव तांकां आमी मागया. सस्नसो विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्विकार करया. बापा समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीन आणि मनान उतर हे ऐकून आमकां समर्पण पवित्र या बलिदानान येया गव्यांस एकाच तळ्यार उल्हासन त्रिएक देवाक गितां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणें केल्ल्या उपकारां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, किर्तन 30 आणि 7 चवथ्या वळीन देवाचे उतर आमकां सांगता, सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोदू आनी तुजें काळी जत्रेकता तें तो तुका दितलो. आयच्या वांदेलांती जेजू आमकां एस सत उगडापे करता. ताका आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक तो आमकां आपयता. एक इंग्लीश बरयणार सांगता, ओन्ली गॉड कॅन सॅटिस्फाय द डीपेस्ट हंगर ऑफ द ह्युमन हार्ट. आमच्या काळजाचे ते भूक या थान देव एकलो मात्र भागोवंक शकता. हे सत वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र युक्रिस्तांत आज भाग घेता आसतना आमच्या जिवितांत सोम्याक पयलो जागो दिवन आमी आमच्या जिविताचे मेटा काडूंक सोम्याचो आदार आमी मागया. पातकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगाता मुनिया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगेव सदां सांकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं
आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमियाका कृतर, सुमियाका कृतर, क्रिस्ताका कृतर, क्रिस्ताका कृतर, सुमियाका कृतर, सुमियाका कृतर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतेल्यांक दिसान आतलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी ह्या परी आमचे अशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाइया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. गोमोर्याच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकोवन एक कान दिया. सर्वेस्पोर म्हणटा, तुमच्यो अगणित बलियो म्हाका कित्याक? बोकड्यांची होम बली आनी पुश्टू वासरांची सरप म्हाका भरपूर जाली. बायलांचें, शेळयांचें आनी बोकड्यांचें रगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजें दर्शन घेवंक येतात तेन्ना हें तुमच्या हातांतलें कोणें विचारलां? म्हजीं आंगणां आनीक मस्ती नाकात. व्यर्थ बलिदानां म्हजे मुखार हाडी नाकात. तुमच्यो धूंप हांव कांटाळटां. आमास, साब्बात आनी जम्मत्यो, कोटेपण आनी दबाजो म्हाका सोसनात. तुमच्यो आमासो आनी उत्सव हांव कांटाळटां. हें सगळें म्हजेर भार घालता आनी ताचें वजें म्हाका तकयता. तुमी तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे दामतां. जायती प्रार्थना तुमी केल्यारी हांव तुमकां कान दिवचो ना. तुमचे हात रक्तान भरल्यात. तुमकांच धुया, नितळ जाया. तुमचे कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा. कश्टतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपलें साल समकन सारकें कर घेतल्याक देवाची सोडवून हांव दाखयतलो. आपले साल समकन सारके कन घेतल्याक देवाची सोडून हांव दाखयतलो. तुज्या येजना विशान कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलियो सदांच म्हज्या मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडे म्हाका नाकात. श्लोक. आपले साल समकन सारके कन घेतल्याक देवाची सोडवून हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता? म्हज्या कराराची नियमां तुज्या उंटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपर्वा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. श्लोक. आपले साल समकन सारके कन घेतल्याक देवाची सोडवून हांव दाखयतलो. असली तुजी कर्तव्यां आसता हांव वगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंतायवे. जो कोण दिनवासनेचो याजन भेटयता तसो म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करून घेता ताका देवाची सोडवून हांव दाखयतलो. श्लोक. आपणे साल समकन सारके कन घेतल्याक देवाची सोडवून हांव दाखयतलो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. निती पासो दगदनी भोगतली कितली बागी सर्गींचे रास तांचे. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्याही सवे असो. समातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू लोकांच्या जोम्याक म्हणालो, हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हणून चिंती नाकात. समाधान न्हय बगार तलवार हाडूंक आयला. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपल्या आवयचेर, सुनेक आपल्या मायचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयला. अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे वरणी चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिश जावंक योग्य न्हय. म्हजे वरणी चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शिश जावंक योग्य न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिश जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी जो कोण आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता, सदस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखासोना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक शिकोवन दिवन जातस भोंवतणीच्या शारांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयचो भायसन गेलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरजे उतरा वरवीं बक्षू पातका आमची वाडो फावरतामसो. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो भयणीनो, कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप म्हणल्या बुकांत तो बरयणार क्रिस्ती भावार्थांत सोम्याचो पाटलाव करच्या विशयांत अशें म्हणटा, Christianity is not a promise of a life without difficulties. It is a promise that Christ walks with us through every difficulty. आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमकां हें सांगना की आमच्या जिवितांत कश्ट आसचे नात म्हणून, पूण हर एका कश्टांत जेजू आमचे संगता आसून आमकां सोलोन व्हरता म्हणून एक भरवोसो दिता. आयचे वांजेलांत आमी आयकल्ले उतर मोगाच्या बाबनीनो ह्याच दिशेन जावन आसा. जेजू आमकां ताचो पाटलाव करी जाय जाल्यार स्वात्यागाच्या जिणयेक वेंग मारूंक आपोवणें दिता. जो आपणाकच त्याग करूंक तयार ना तो जेजूचो पाटलाव करूंक सकना म्हणटा. संवसार मोगाच्या भावभयणीनो, आमचेच फायद्या पासत वावरूंक, आमचेच सवलते पळोवंक, आमकांच पयले दवरूंक असले आमकां प्रेरणा दिता आसतना जेजू मोगाच्या भावभयणीनो आमकां आमी मोगांत हेरांच्या सेवेंत समर्पण दिवंक, देवाच्या राजा खातीर वावरूंक आमकां आपयता. सवारपोटी ह्या संगतींत आमकां सम्याचो खरेपणी पाटलाव करूंक कश्टाचें जाता. संवसाराच्यो ओडण्यो बुलोवण्यो आमकां दोसतात आनी ह्या खातीर आमकां सोम्याचो तूं आदार जाय. जर स्वात्यागाच्या जिणयेंत सोम्याचो आमी पाटलाव करी जाय तर ताच्या आदारा विने, ताच्या बळा विने आमी करूंक शकना. ह्याच वळखून घेवन ह्या पवित्र बलिदानांत सोम्याचो आदार आमी मागया. C37.
समचे मोगाळ बापा काणीक सावन तुका दिता म्हणून तुंगे दयाळ बापा घाल तू तांचेर तुझे बेसांव जेसून भेटयलो खुसार आपणाक आमा सवांच्या मोगा पासन पेल्या थंय आमी उदार जावच्याक आदार दी तुझी माया मोगान सव समचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तू तांचेर तुझे बेसांव म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनची हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्यानी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक आमकां निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन बसुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तेई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखणटा थारान मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा तूं करूस पवित्र आमचे थंय तूं भोव मोगाळ. आमी तुका हांगासर भेटोवंक हाडलेल्या ह्या उंड्याचेर आनी दाखा वायनाचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस्ट मरान सोंसच्या आदल्या दिसा जेजून आमकां आपलो व्हड मोग दाखयलो. आपल्या शिसां बराबर जेवण करतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जवान जातस ताणें दाखवायनान भरलेली काल्स घेतली, तिचेर आशिर्वाद घालो, तुका दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pawartaso घुट परगटुया. सौम्य जेसू आमी होऊंडो खाता आनी हे कालसितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुझे मरण परगटता. ह्या खातीर भोव मोगाळ बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो आमी उगडास करता. तो संवसाराचो सुडवंदार आमचें बलिदान जावन आमकां तुजेशी व्हरूंक ताणें आपणाकच आमच्या हातांनी घालो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचे मागणे आयक. ह्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आम्हा समेस्तांक तुजो मोगाचो आत्मो दी. ह्या आत्म्याच्या देण्यानी तुज्या पवित्र सभेन अदीक अदीक एकवटान आमी जेशें कर. लियांव सौदव आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बराबर सगळ्या आमच्या हेरा गवळ्या संगाती आनी तुज्या परजे पसत वावुरतात त्या सगळ्या बराबर तुज्या पवित्र सभेंत आमकां एकठांय कर. आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका आनी आमी फावो तितलो मोग करिना तांचोय उडास कर. शांतीन मरोवन गेल्या तांची दया कर. माया मोगान तांकां तुज्या गोपान घे. सर्वेस्परा तुजे लागीं आमी मागता भगवंत हांव मरये देवाचे आनी आमचे माये बराबर तुजो पती भगवंत तुजे बराबर एक दीस तुजेशी आमकां सगळ्यांक एकठांय कर. तुज्या राजांत सदां खाल तुज्या मोगाची परब संभ्रमूक आमकां तूं फावो कर. थंय जेजूचो मोग केला ती सगळीं थांबानासतना तुज्या मानाक गीत गायतलीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोवनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याचो पटलाव आमी खरेपणी करच्याक आमचो कुरीस घेवन सोम्याच्या मेटांनी चलच्याक आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखान सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटा विज्ञान वरांतली कित्याक आमकां तुजो खरेपणी पटलाव करूंक अडखळ हाडटा त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्याक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोन तुजो पाटलाव करूंक आमकां शत्रेगाचे दिस्त घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पसोत खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो, आमचो कुरीस घेवन तसो पाटलाव करूंक आपयलेलो. हेच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर सुभागी. सम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना पूण देवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. मोसोशी जावच्या खुशीवर थाय हे कुरिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. कोण आपलो जीव आशेता निसवण सांगता आपल्या त्यागा वरवीं सगळे जिखता. मोसोशी जावच्या खुशीवर थाय हे कुरिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. पाटलाव मोसो केल्ली तुमी सगळे लुमतल्यात वयर सगळीं शंभरांनी. मोसोशी जावच्या खुशीवर थाय हे कुरिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. सर्वेस्पराच्या काळजान मेळटा काकुळत आनी तारान दिवपी भरपूर मोग. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटाव. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गात ताची भागीदार आमी जावंक पावो हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. सरपोतवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. फाटकसो ना, फाटकसो ना. संसार पाटल्यान म्हज्या कुरीस मुखल्यान म्हज्या. संसार पाटल्यान म्हज्या कुरीस मुखल्यान म्हज्या. संसार पाटल्यान म्हज्या कुरीस मुखल्यान म्हज्या. फाटकसो ना, फाटकसो ना, फाटकसो ना, फाटकसो ना. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृपाच्या कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.